रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटान 3 नोव्हेंबराक एक अधिसूचना काढलेली. भितून फेरी सर्वीस जी चालू आहा आमच्या रुटांचेर, गोंयांतल्या सगळ्या फेरी सर्विसांचेर ज्यो फेरी चलता त्यांची फेरी फेअर रायज करतले अशी सूचना काढलेली. आणि ही इम्प्लिमेंटेशन जातले आसले 16 नोव्हेंबराक. म्हणून आम्ही काही आमदार आमचे जे कलिग्स आहा आणि जे इफेक्टिव्ह आहा ह्या भागातले इफेक्टिव्ह आमदार आम्ही वचून माननीय मंत्री सुभाष फळदेसाय हांकां मेळ्ळे आणि चीफ मिनिस्टराकूय मेळ्ळे. आणि ह्या वांगडा आमच्या राजेश फळदेसाय आहले, जी दारोलकर आहले. आणि आमचे व्यथा आमी तांकां सांगले की ही जी एसेन्शियल सर्विसीस जे आसा ती तुम्ही अशीच जशी चालू आसा तशी चालू दवरची अशी तांकां विनंती केली. आणि त्या आधाराचेर सरकारान म्हणजे माननीय मंत्र्यान रिव्हर नॅव्हिगेशन मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय आणि त्याच्यानंतर माननीय मंत्री म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी आमची ही घराणी आयकून घेतली. आयज समस्या ज्यो आसल्यो त्यो सुटावो करपाक लागून तोडगो काडटलो अशें आश्वासन आमकां तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यान दिल्लें. आनी त्याच्यानंतर आमी 8 तारखेक एक रिटर्न लेटर केले मुख्यमंत्र्याक आणि रिव्हर नॅव्हिगेशन मिनिस्टराक की ही जी फेरी सेवा चालू आसा त्या फेरीचेर ही फेरी फेअर आहा ते वाडोवचे न्हू अशें एक निवेदन दिल्लें आमी सरकाराक. आणि आयज एक खोस भोगता सांगपाक की आमच्या सरकारान हे डिसिजन माघार घेतलेलें आसा. म्हणजे जशी फेअर आसले पयलीं 4 व्हिलरांक तशेंच आसतलें, 2 व्हिलरांकूय फेअर लावचे ना. हे जे डिसिजन घेतलेलें आहा त्या संदर्भात हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच ह्या खात्याचे मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय यांचे आभार मानपाक सोदता. आमचे सरकार संवेदनशील आसा, आमच्या लोकांची संवेदना जाणता आणि हे जाणून घेवन आयज आमच्या सरकारान हे डिसिजन होल्ड केल्लें आसा. म्हणूनच हांव सबंद आमचे मय मतदारसंघाच्या जनतेच्या वतीन हांव सरकाराचे आभार मानपाक सोदता. जास्तीत जास्त म्हाकाच ह्या फेरयेचो चड लाभ जाता. म्हणजे आमचे मय मतदारसंघात 4 फेरयो आसा. एक पोमुर्फो आसा, दुसरी चोडण आहा, तिसरी सारमानस आसा आणि नारव्या. हे आमच्या जे कम्युटर्स आसा, जे आमचे गरीब भाव आमच्या ह्या भागांतसून क्रॉस करून दुसऱ्या वाटेन वयता तांकां ही सवलत बरे भशेन मेळची म्हणून आमी प्रयत्न पयलीं पासून केल्ले. ज्या दिसा ही अधिसूचना येयली तेन्नाच्यानूच सुरवात केल्ली हे सांगपाक लागून की ही तुमी हे माघार घेवचे. आनी आयज माघार घेतल्या बद्दल हांव सरकाराचे, आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याचे आनी श्री सुभाष फळदेसाय यांचे आभार मानता. देव बरें. हे नोटिफिकेशन 3 नोव्हेंबराक दिल्ले आणि सरकारान सांगलेलें की ही इम्प्लिमेंटेशन त्याचे 16 नोव्हेंबराक सुरू जातलें. त्यान पयलीं हांवें 8 तारखेक मुख्यमंत्र्याक आणि मान्य रिव्हर नॅव्हिगेशन मिनिस्टराक आणि कॅप्टन ऑफ फोर्टाक हे लेटर आमी सबमीट केल्लें. ह्या आधाराचेर तेंच्यांनी जे डिसिजन घेतलें त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करूंक सोदतां. विड्रॉल सर आता ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1-2 दिसांनी येतलें. सर म्हाका सांग, हे जे फेअर प्रायस वाडोवपाचे आनी हे जर डिसिजन जर पयलीं विड्रॉ करपाचें आसलें जाल्यार पयलीं कॉन्फिडन्सान लोकल्सान जावं थंयसरले जे फेरी कोण यूज करता तांकां घेवपाक जाय आसलें आमदारांक, ते घेनासतना केलें. बरो प्रश्न विचारलो तुवें. हे जे रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट जे आसा आयज फक्त सेवा दिवपाचें काम करीत आसा. ह्या डिपार्टमेंटाक वार्षिक आमदनी फक्त 70 लाख रुपया मेळटा आणि हेजो एकंदरीत वार्षिक खर्च जो आसा तो जवळ जवळ 44 ते 45 कोटी रुपया आसा. म्हणून ह्या डिपार्टमेंटाक सगळो जो फंड आहा तो सरकार आयज प्रोवायड करीत आसा. पण ज्या डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी ठरयलें, तेंच्या अधिकाऱ्यांनी ठरयलें की ह्या डिपार्टमेंटाक खंय तरी मेंटेनन्स खर्च तरी येवचो, ह्या आधाराचेर जे डिसिजन घेतले की हो थोडोसो जर फंड रायज जालो जाल्यार बरे तरेन ही सेवा दिवपाक लागून ह्या डिपार्टमेंट कटिबद्ध जातले. म्हणजे आयज लोकांक बरी सेवाय जाय पडटा आणि ते जर करतलो जाल्यार सरकारा कडेन डिपार्टमेंटा कडेन तितलो पयसोय जाय पडटा. आणि हो जरी मेंटेनन्स खर्च तरी जर येयलो
आनी तो हाडपाचो जो त्यांचो जो खरो बरो विचार आसलो त्या विचारान तेंच्यांनी फुडें सरलेले. हितून कॉन्फिडन्सान घेवपाचो असो निर्णय विशय अशें कांयच नासतालें.